बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीचे बापा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनीक पुनर्जिवणपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, फेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनभावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदेंच पातोक करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांकाल अजापां, मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या, म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर, तीं आयकोन लोकांन आपलें जिवीत बदलून तीं पवित्र जावं. आमेन. स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या नांवान हांवें मागणें कोत्तां तुका, म्हाका कृपा दी तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो कोण लोक हें मागणें आयकोन दुसऱ्यांक धाडटा, वायरल कोत्ता, तांचीं सगळीं कामां करून तूं दी आनीक तांचीं सगळीं दुयेंसां बरीं कर आनीक तांकां आगालांनी वाटाय. आमेन. आयज जावन आहा 20 तारीख डिसेंबराची 2020. हांव जेजूच्या नांवान सोजमोतां की ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयला तीं पवित्र जालीं म्हणून आनीक जेजूचेच भाशेन तीं काम करतात म्हणून. आमेन. आमी ह्या दिसांनी जॉन चयताय चॅप्टर 6 वर्स वळ 28. तेन्ना लोकांनी जेजूक म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, कित्याक हिंगा वयर 27 कितें जालें? जेजू म्हणटा, संवसारांत पडे तुमी जेवणां खाणाचीं पडे इतली त्रास घेताय, जेवपा खावपाक पडे तुमी इतुले त्रास कश्ट काडटाय म्हणटाय तीं, ते तुमी सर्गीच्या जिविताक तोखता तसलीं खाणाक त्रास घेयात अशें म्हण जेजू तांकां सांगता. आनीक मागीर म्हणटा, कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिटको मारला, तर फकत जेजूचेर आनी हेसोलें सासणाक तोखपाचें खाण म्हळ्यार कितें? सगळी सोजमणी तुमी जिवीत कितकोन जियेवपा जाय आनीक जिविताक घोटाय हें जिवीत खाण म्हळ्यार कितें? फकत आमी आमगेलें कुडीचें खाण चोयताय. आमगेलें गोंयच्या कातोलिकांगेलें जालां कुडीचें खाण हें चोय. हिंगा जेजून काल हें पडे केलां तें हें चोय. त्रास खावन सोरतात तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाका. तो जेजू म्हणटा, संवसारी वस्तू पासत तुमी त्रास घेवन तुमकां जोडपाची कांय गरज ना. त्रास घेनाका म्हूण जेजू म्हणटच तें सोंपेपणी आमकां मेळपा जाय संवसारांत वस्तू. पूण आमगे कितें जालां? आमगेलें जेजूच्या परस उरफाट जालो हां. आमी संवसारांतू वस्तू त्रास घेताय आनीक देवागे वस्त आमी लायट सोडटाय. पूण हिंगा तुवें तर देवागेलें काम केलें, तुका संवसारांतली वस्त सारकी लायट. कित्याक देव तुगेलें काम कोता. तुवें दुसऱ्यांगेलें काम केलें, दुसऱ्या मिलाग्र्यो विजमितां करपाक शिकयलीं, दुसऱ्या प्रवचन केलें जाल्यार तुगेलें काम देव कोता. तेच ते सुजमणी. आनी मागीर कितें? जेन्ना हेचो आज कितें सांगलां जेजून? कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिटको मारला. जेन्ना तुवें जेजू गेलें काम कोता तेन्ना तुगेलीं कामां सगळीं जायन मेळटाय आनीक तुगेले कुडीक बरी भलायकी मेळटा. जिविताक तोखता तसलें म्हणल्यार हिंगा वयर कितें बरयलां? खावन सोरता तसलें न्ही, पूण सासणीक जिविताक तोखता तसलें. तर आमी हें पडे आमी त्रास घेताय, तेजेर आमकां कितें जाता? तेजेर आमकां केन्नाच दादोशी आमी तेजेर जायनाय. कितें ना कितें आमगे जिवितां उणें आसोताच. तूं केदें बरें भाट घेवन केदें व्हडलें घर काड, तरी पूण तुका उणी आहा, तुका आनी भाट घेवपा जाय. आनी एक घेवन जालें भाट आनी दुसरी घेवपा जाय. दुसरी घेवन जालें मागीर तिसरी घेवपा जाय. मागीर दुसरी घेयलो ती भाड्या दिवपा रूम काडपा जाय. तें काडलें मागीर तिसरी भाट घेयलो ती म्हणटा आतां भुरगीं आमगे वाडोन व्हडलीं जालीं, आतां तितून एक भुरगें आनी घर काडया. मागीर चवथ भाट घेयलो तितून चल आनी हे रुमाचे पयशे मेळटाय न्ही भाड्याचे, दुसऱ्या भाड्याचे थोडे रूम काडया, तेय भाड्या दिया. अशें कोन्न मनशां गेलें
मनीस केन्ना आपल्यागेले कश्ट म्हणटा ते काण पडे काम कोता तेजी मनीस केन्ना धादोशी जायना. मनशाक संवसाराची आस वाडत वयता. कित्याक मनशाक स्वता आपण आपल्यागेल्या बळान कोता आनीक आख्खो संवसार पळय म्हणटा आपल्या चोयता गांव, शेजारी, सोयरीं आपणें आपल्याच्या बळान कितें केलें तें. आनी आपल्यागेल्या बळान पळय कोण केलां तें मोन गेलें. चोयाय तुमी 60 वर्सां चुकोवन मेळ्ळें आसतलीं थोड्या लोकांक. जे पळय घर बाट घेवन पळय घर काडलोलें, माय पायगे बाटांतू भायर सोर न्हू, तेंगेलो येस्ताद चोयात कितें जालें तें. घोव साठीचें मेलो ना सो बायल साठीचें मेल्या तेज्या उणी मेलें. नोदर मान चोयाय. तर तुमी तोरी सासनीक जिविताक तोगता तसलें तोरी तुमी काम केलें हांव कोत्ता तेशें कोन्नू. ना जाल्यार जेजून केलो तेशें कोन्न डायरेक्ट जेजूकलो एग्जांपल घेया. आतां लिव्हींग एग्जांपल म्हणटा तो मुगे घेयाय. आनी फाटीं गेल ती मादर ट्रेझा आनीक गोंयचो साहेब आनीक 5 वा 7 आनीक पाद आग्नेल हेंची देख घेयाय चल. ही आमगे गोंयची कोंकणी उलोवपाची. गोंय साहेबा म्हणून सोड पूण आसूं तो गोंयां आहा. पूण ही आमगे सगळीं कोंकणी उलोवपाची. तेंची देख घेयाय चल आनी म्हजी देख घेयाय आतां. तर हें तोरी आमी देवागेलें काम केलें हें सासणीक जिविताक तोंकपाचें. तशेंच आमगेल्यो पिळग्यो बऱ्यो जातल्यो सगल्यो. आख्खो घोराबो बरो जातलो. आनीक आमगेल्या जिवाक सोगले सांदे कुडीक भलायकी तेजे वयल्यान मेळटली. किसोली सासणीक जिविताक तोंकता तसलें काम केल्यार आमगेली कूड देखून बरी तोंकतली संवसारांत लांब जिवीत मेळटो आमकां. आनीक सोगलें भरपूर सोगलें बरोवन जेजून सांगिल्लें ते भाशेन बरी भलायकीन मेळटलें. आनी हिंग तर तुवें बरी भलायकीन काडलें जाल्यार तें मागीर तुका स्वर्ग. सासणीक जिविताक तोंकता तसलें. तुगे संवसारा पयलीं कूड बरी घट्टी आसपा जायी. तुका लांब जिवीत मेळपा जाय. तेजेर तुका कोट्टा की तूं देवागेले कृपेन आहा. तुका एक पूण जिवितांत दुयेंस ना. तर तुमगेल्या भुरग्यांक हे भाशेन वाडोयाय. ना जाल्यार संवसारी वस्तूंक ती लोबदोन तुमकां पळय आस आहा तेज्या दोबरादान 10 पाटी आस तेंगे वाडटली. तर स्थितीदान पांय माराय. टायम आसतना आतां तुमी जियेताय. तुमगे हुस्कार आजून चालू आहा. तर जाता तितू बेगीन पवित्र जाय. हेज्या बरो आनीक चान्स तुमकां जिवितांत मेळपाचो ना. तो 28 कॉमेंट्स कोरया आयज. तेन्ना लोकांनी जेजूक म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? आतां हें आमकां सांगपाची गरज ना. कित्याक जेजू 2020 वर्सां फुडें सांगोन गेलो आनीक शिसांनी कोन्न दाखयलें. आमी आतां तूं गोंय साहेब आनी एग्जांपल दिलां सातांचो आमगे गोंयच्या. तेणी कोन्न दाखयलें आनी हें आमी क्वेशन विचारपाचें आमकां गरज ना. त्या दोळां त्या लोकांक चोवूं ना म्हणटच तेणी क्वेशन विचारलें. देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? तें आमी सगळें सातान केलां, जेजून केलां, सायबीण मायन केलां. आतां हांव कोता तें तुमी करचें. हो तेजो आन्सर. जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर बावाट दवरात. हेंच तें देवाक जाय तें काम. आनी चोय मनीस पळय देवाचेर बावाट दोत म्हणटा तो कितें? तो बावाट दोत म्हणटा तो तेजेर भरवंसो दोता, विस्वास दोता आनीक तेणें जेजून काम केलें ती आमकां करपा पडटा. कित्याक जेजून तूं जेजू गेलो तर विस्वास बावाट कोत जाल्यार जेजून सांगिलां तें तुवें मानूं पडटा. हें सगळें सातान केलें आनी आतां हांव कोतां. आनीक तुमकां तर स्वर्गार वचपा जाय ओर बरें जिवीत संवसार सारूं जाय. खुशाल भरीत, आनंद भरीत. तुका तशेंच तुगेले पिळगेक. जाल्यार तुवें हें करपाचें. चोय 28-29 आहा तें. 30 तांणी जेजूक म्हणलें, तशें जाल्यार खुणां पळयोवन तुजेर आमी बावाट दवरचे खातीर कसलीं खुणां करून आमकां दाखयशी. तर आतां लोकांनी मांदून घेयलो आनीक जेजून डायरेक्ट सांगलोलें की आपूण देवागेलो पूत. जें देवान बापान म्हाका सांगिलां आनीक म्हाका पळय धाडलां म्हजेर तुमी विस्वास दवराय. तर देव जेजू देवागेलो पूत म्हणून कोण मांदून घेना तेका हें आन्सर सगलें तुमी तेंकां दाखोयाय आनीक सोजमायाय. हांवें सोजमायलें तशें कोन्न. नाजाल्यार मुगे व्हिडियो तेंकां धाडयाय. इंग्लिशीन जायते व्हिडियो केलो आहाय. नांव देखून दिलो आहाय. जिजस इज गॉड आनीक कितें सगळीं नांव दिलो आहाय तीं चोयाय. तीं धाडयाय तेंकां फॉरवर्ड कोरयाय. आनीक हें मुगलें एक्सप्लेनेशन कोन्न ट्रान्सलेट कोन्न तेंकां सांगाय. कोंकणी कोणा इंग्लिशीन सांगाय. आनी जेजूगेलें वावर काम फुडें व्हराय आनीक तुमचेर देवाचें सगलें बरेंपण
तुमकां मेळटलें आनी तेंच मागीर स्वर्गार कंटिन्यू जाता. तुमकां सर्गीचें राज फावो जातलें. कितें करतलोय तूं? आतां हें आनी तुमकां सांगपाची गरज ना. हें आमी सगळें बायबल वाचून आनीक आयकोन आमी पोकी जालो. हांवें कान सारके भरलेय आमगेले ह्या उतरांनी. तांणी जेजूक म्हणलें, तशें जाल्यार खुणां पळोवन तुजेर आमी बावाट दवरचे खातीर कसली खुणां करून आमकां दाखयशी? आमी सगळीं खुणां चोयल्या, कितल्यो बरयलो आहाय. कितें करतलोय तूं? आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत माना केलो. ताणें तांकां सर्गीचो हुंडो खावून दिलो. अशें पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा. तर मोइजेसान पडे त्या दोणां देवान पडे स्वर्गार सावन पडे जेवण घायलोलें ताका ओरोणें आसतना. इतू दीस उपाशी आहलीं तीं मागीर इतू दीस मागीर देवान तांकां जेवण स्वर्गार सावन वयर सावन उडयलें. तर तेजी खबर तीं सांगताय की बायबलाचेर अशें अजापां आहाय आनीक तूं आमकां आतां कितें कोन्न दाखयतलो. देवान हीं अजाप करून बुकाचेर बरोवन दवरलो आहाय. बायबल ओल्ड टेस्टामेंटाचेर आहाय. तर आतां तुगेलें कितें? सामथींग न्यू म्हणटाय तीं आतां. तेणें चोयलें अजापां मिलाग्रो चोयलें. इतुले हजार लोकांक जेजून जेवण घायलें तेंय चोयलां. तोरूय पूण तांकां आनी अजापां मिलाग्रो जायो. जे परी आमी आयकोन आमगेले कान पडे पिकल्याय. सारके कान सारके भरल्याय ह्यो खबरो आयकोन. तरी पूण आमी जेजूचेर विस्वास दवरनाय. आमकां सांत सायबीण आनी मनीस आमकां जाय. आनीक बांदलोले मातयेचे, मोदराचे, लांकडाचे, शिमटाचे, बेतयाचे कुरीस आमकां जाय. इतुलें आमचे मुखार आहा. आख्खो न्यू टेस्टामेंट बरयलो आहा इतू मिलाग्रींनी. त्याचे भायर बरयलो आहा की सगल्यो मिलाग्रो बरयल्यार संवसारांत बूक दवरपाक लुगार आसपाचो नासलो. म्हणटच तुमकां कळ्ळें इस्पाचे भायर मेजू मेळना तितुल्यो मिलाग्रो जेजून केल्ल्योय. हेजें अर्थ तो. तुमकां आनी मिलाग्रेंची आनी तुमकां गरज ना. एक सांगण्याचें तुमी मुगे हेजेर बावाट दवरपाचो कित्याक हांव जेजूगेलो पूत आनी हितुलीं अजापां मिलाग्रो इस्पाचे भायर आनीक तुमी आतां पळय एक सांस घेताय, सुस्कार घेताय ती देखून तुमकां तुमच्या जिवितांत एक मिलाग्र. एक गाडी देखून चलतलो जाल्यार गाडी बॅटरी बसोवपा जाय. बॅटरी बसयलो जायना. मागीर पेट्रोल घालपा जाय. पेट्रोल घायल जायना. मागीर ताका कितें आतां गाडयांक कितें कंप्युटर येयल्याय आनी कितें येयलें तें चलपा जाय. सगळें सारकें चलपा जायना. गाडी बंद पडटा खूंय आटेर. चोय नेयली गाडी देखून बांदल्यार कोण गॅरंटी दिना. 2 वर्सां वॉरंटी आहा म्हणटा गॅरंटी दिनाय तुका. 2 वर्सां वॉरंटी. कितें जालें म्हळ्यार रिपेर करून दिताय. रिप्लेस करपा नाय आमी. वॉरंटी म्हणटाय ताका. 2 इयर्स ना जाल्यार 3 इयर्स जावं 1 इयर आसत म्हूण तूं. कित्याक तेंगे वस्तूंची गॅरंटी ना. तेणी पळय केली ती खंयची वस्त मनशान केलो वस्त खंयची वस्त केन्ना बंद पडपाक शकता आनीक तेजी गॅरंटी फकत 1 वर्सां, 2 वर्सां, 3 वर्सां. ती जाल्यार वॉरंटी गॅरंटी न्ही. तुका न्हेय दिनाय ते तिची रिपेर करून दिताय. कितें स्टार्टर मोडला जाल्यार न्हेय घाताय स्टार्ट जायना जाल्यार ओर आनी कितें बॅटरी फेल जाली जाल्यार बॅटरी न्हेय घालून दिताय. अशें करून तुगेली गाडी पोत्तून उबी करून दिताय ते तुगलीच. तर हिंगा कितें आमी इतल्यो मिलाग्रो चोयल्यो तरी पूण आमकां जेजूचेर बावाट ना. आनीक आमकां एक वस्त घालनासतना आमगेलें बॅटरी ना आमकां ना कंप्युटर घायलो ना. ना हितू उगडास दवरपा आमकां व्हडलो मेमरी चीप 1 TB नाजाल्यार 300 GB अशें करून आमकां मेमरी चीप घायलो ना. आमगेली मेमरी सारकी अनलिमिटेड. तर आमी हें कांय बसयलो ना. तर आमगेलें जिवीत चलता. ही एक घडी जावन आसा देवागेली मिलाग्र. तरी पूण हिंगा लोक आनी मिलाग्रो चोवपा सारको आशेता. तूं कितें कोन्न दाखयतो आमकां? केसो मिलाग्र? आतां तुमी जिती आहाय ती मिलाग्र न्ही. तुमी जित कितको आहाय? कितू बोटां पावर आहा तुमगे इलेक्ट्रिसिटी केदी बॅटरी बसयलो आहा तुमी बॅटरी? आतां बॅटरी मोटर येयलें. पेट्रोल घालपाक गरज ना म्हणटाय. व्हडली बॅटरी आहा तांकां. 30-40 किलां बॅटरी. 10,000 पावंड पडटा हिंग ते बॅटरीक. इंदे कितू जाले? 10 लाख जाले बॅटरीचे. तर आमकां मनशांक कितें बसयलो आहा? एक आतां तुमी कितें किडनी घालूंक गेले म्हणटाय तुमी 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख तेशें किडनी पडटाय आतां. माजेरी देवान कितू लाख गेल्ले तुमकोडे तुमी जाता आसतना. ही मिलाग्र न्ही. तुमगे जिवीत पडे तुमी आतां जिती आहाय ती मिलाग्र व्हडली.
तोरूय पूण आमी इतली नालायक जाले कॅथलिकां, तोरूय पूण आमी जेजूक सोडून आमी सगळे सुवातेर आमी पावोन आमगेली शेमाय देखून फुडें कितें म्हणटाय ती आण घरा वयर बांदताली. म्हाका देखून उगडास आहा. येसोली आमी कातोलिकां नालायक, सारकीं बुरशीं आनीक सारकीं लज नासलो म्हणटाय तेसो कातोलिकां आमी. तर हें आमी सोडपा जाय जाता तितू बेगीन. तुमी तर पवित्र जायनाय, तुमी सुण्या भाशेन मरपाचीं. आनी तुमगेलीं भुरगीं तुमच्या पाश्ट मरपाचीं सांगिल्लें तुमकां हें. दोबरादान ना जाल्यार 10 वाटांनी पूण उणेंच. इतू पाश्ट तुमगे भुरग्यांचेर आनीक तुमगेले पिळगेचेर येतोलें. कितें करतलो तूं? आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत मानाय केलो. देवान तांकां सर्गीचो उंडो खावंक दिलो. अशें पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आहा. तर आतां जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, मोइजेसान तुमकां सर्गीचो उंडो दिवंक ना. म्हजो बाप की तुमकां खरो सर्गीचो उंडो दिता. कित्याक जो स्वर्गार हांव देंवता आनीक संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. जेजून म्हळ्यार ही म्हजी कूड, असो हो तो. जो स्वर्गार हांव देंवता आनीक संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. संवसाराक जिवीत दिता म्हळ्यार कितें? कितें पान रूख बूख मेले तांकां जिवीत दिता संवसाराकू? मनीस मेले तांकां जिवीत दिता? ना. संवसाराक जिवीत दिता म्हळ्यार कितें? जो मनीस संवसारांतलो इफेर्न वचपा आहा ताका जेजू नवें जिवीत म्हळ्यार कितें? स्वर्गार वचपाचें जिवीत दिवपा आयला तें संवसारांतू कोमेस जाता. तूं म्हणचें आमी स्वर्गार वयतरीं चोयतलीं, आतां आमी जायतें आत्मान जायतीं हाडटलीं, मागीर पडया मुत्री आनी पडपाचें कांय ना, सगलीं इफेर्नात. तुमकां सांगिल्लें, जो कोण पळय लोक पयलो मेला, हे सातांक सोड सगलीं इफेर्ना गोंयकारां कातोलिकां. हांव सांगोता सोदे माजार आयकाय, बरेंको आयकाय. सोजमूण येयलो ना मुगे व्हिडिओ मुयनबो आयकाय. आमच्या पयलीं पड मोन गेले मुगे माय पाय आनीक मुगेलीं शेपाय शेमाय सगलीं मुगे घरांतलीं सगलीं इफेर्नात. तेशीं तुमगेलीं आयकताय तेंगेलें. सगलीं गोंयकार कातोलिकां गेलीं. आयकाय कान उगोत कोन्न आयकाय. कित्याक जो स्वर्गार तान देंवता आनीक संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. कितें कोता? संवसाराक जिवीत दिता. संवसाराक म्हळ्यार आमी पडे वायट सोडून पवित्र जायन आमी जेजूचे भाशेन काम करपाचें ताका म्हणटाय जिवीत. जेजून म्हणलां, आय एम कम टू गीव यू न्यू लायफ. तुमगेलें धोंगीपण, सगलें फोट्यो आनीक दुसऱ्याचे फाटीर पडे वायट करपाचें, घरांतू मनशां कोण नासतना सगलें आयज सोडय. ना जाल्यार तुमकां वायटूच आनी कांय ना तितून उतर. ती पेरगोतोर म्हणटा ती देखून सोड्याय, ती तुमकां न्ही ती. सगलीं इफेर्नात. पेरगोतोरी देखून हांवें नांव घेयलें ना हिंगा मोदें केन्नाय. कित्याक पडे जेजू भाशेन काम करना तो सारको इफेर्ना. ताका आनी पेरगोतोरी म्हणटा ती देखून ताका टाच देखून जायना. आनीक संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तर जेजून सांगिल्लें, हांव हें म्हज्या उगडासाक खरें. कितें? निमाणें जेवण पड केलोलें तें. म्हजो उंडो खाता, म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता तो सासणाक मरचो ना, सासणाक जिवो उत्तलो. कित्याक जेजू देवागेलो पूत एक जोण. गॉड द सन, गॉड द फादर आनी गॉड द होली स्पिरीट. तीग जोण एक देव म्हणटाय तो. चॅप्टर 6 जॉन. तांणी ताका म्हणलें, सायबा, हो उंडो आमकां सोदां दी.
आतां हिंगा लोकां चोयत जेजून कितें म्हळां वयरी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो म्हणटच देवाचें उतर आयकोन ना जाल्यार हें प्रवचन जो पवित्र आत्मो आतां कोता तें आयकोन तुवें जिवीत बदलपाचें आनीक मागीर तुगेलें जिवीत कोण चलयतलो पवित्र आत्मो तुका आदार दीन तुगेलें जिवीत चलतलें. पवित्र आत्मो म्हणल्यार देव. आयकाय बरें करून तुमकां सदां सांगता वायट सुडाय सगळें बुकशाय आनीक तुमी पवित्र जाय म्हळ्यार कितें तुजेर म्हाजेर पवित्र आत्मो येता. पवित्र आत्मो म्हणटा तो देव तुजेर पवित्र आत्मो येतरीच म्हण देव तुजे भितर आसतना तुका कांय जोरपाची गरज ना संवसाराचे देस्पेजाच्या खातीर. हो संवसारांत जिवीत सारपाचे खातीर म्हणटाय तुमी आमी इतुलें श्रीस कोताय इतुलें काम कोताय इतुलें शिकप कोताय इतुलें गांवां वयताय हिंगा थिंगा वचोन कामां लागलें गोंयां काम ना तर हें आमी सगळें संवसारांत जियेपा खातीर कोताय तें जेजून सांगिलां तेजे पासत तुमी कांय कोनाकाय पूण हें चोय हांव सांगत तें हो संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो हेंच तुमी आयकोन बायबलाचे पिरमाणे पडे बायबलाचे पोरमोणे आपणें काम केलां तेशें कोन्न तुमी हांवें सगळें बरयलो हांव कितें करपाचें तें हो कॅटलॉग तुमगेलो जिविताचो मनशाच्या जिविताचो कॅटलॉग न्यू टेस्टामेंट आतां तुमकां हांवें दिला तुज्या हातींत जे परी गाडी मॅन्युफॅक्चर कोतरी गाडयेचो कॅटलॉग येता ते भाशेन मनशा गेलो कॅटलॉग न्यू टेस्टामेंट तो तर तुमी घेनासतना चलोवली तुमगेली गाडी स्क्रॅपाक तर आमी हो उंडो हो बायबल पडे आमी आहा तो सगळो आमी वेव्हारांत घालपाचो. तूं पवित्र जाल म्हणटच तुगेलें जिवीत ह्या बायबलाचे भाशेन जाता. लोकान जेजूक म्हणलें सायबा हो उंडो आमकां सोदां दी. तर आतां ती सोदां मागताय कित्याक सोदां तांकां बरें जिवीत सारपा जाय म्हणून. जेजून तांकां म्हणलें हांव जिविताचो उंडो. आयकाय आतां हिंगा आनकोडे म्हणटा जेजू म्हणटा आपूण देव 33 आनी तर 34 हे 4 आशिल्ले जाल्यार हांव जिविताचो उंडो. वयर जेजून कितें म्हणलां तोच देवाचो उंडो हुंचो स्वर्गांत देंवता आनीक संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. आतां जेजू म्हणटा हांव स्वर्गासान देंवला हें चोय हांव जिविताचो उंडो. हांव स्वर्गासान येयला म्हण हांव देव. म्हजेशी येता आतां तांकां केन्नाच भूक लागची ना आनीक म्हजेर भावार्थ दवरतात तांकां केदींच ताण लागची ना. तर जेजू म्हणटा हांव तोच जिविताचो उंडो. म्हजेशी येतात तांकां म्हणटच कितें मुगेलें बायबलाचें पळय हांवें बरयलां म्हणटच म्हजेशी येतात म्हळ्यार कितें मुगेल्यो पळय हें प्रवचन पळय आयकोन पळय चलताय आनी ते भाशेन म्हजे भाशेन जो लोक जिवीत कोता तो जावन आसा ताका केदींच ताण लागची ना. म्हजेशी येतात तांकां भुकूय लागची ना ताणूय लागची ना दोनी आहाय थिंगा. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी बावाट दवरिनात. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी बावाट दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता तीं सगळीं म्हजेशी येतलीं आनीक म्हजेशी येता तांकां हांव पोरो घालचो ना. म्हजी खुशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक हांव स्वर्गांतान देंवलां. तर जेजू आपूण देवाचो पूत म्हणून कितू पाटी आमच्या कानार पडटा आयकाय. आतां हो जॉन कॉमेस करीतसान जेजू सगळे कडेन म्हणटा आपूण स्वर्गासान येयला म्हणटच आपूण देवागेलो पूत आनी आपूण देव खुद देव. तर आमकां कितू पाटी मेळ्ळा हेंचो चॅप्टर 6 पावले आमी वर्स 38 पावले आनी हितू बरयलो आसतना जेजून हितू म्हणलो आसतना हितूले विटनस आसतना 1000 लोकां विटनस करता आतां चोय ते दीस पयले कालचे दिसा 30,000 लोक आसलो आसतलो जेवणाक तुमकां सांगिल्लें 5,000 म्हणून दादूल म्हणून बरयले. तर आज कितू लोक येयला आसतो चिंत्याय तुमी आज 60,000 येयला आसतलो धरयाय. तर हितूले विटनस आमी म्हणटाय संवसारान 2 विटनस आसल्यार पुरो.
कोणागे चोरलां, कोणा रेप केल्या, 2 विटनस आहाय पुरो जालें. मांदिलें, कोर्टान मांदिलें सोंसरां. आनी हिंगा आजरांनी 60 30 60 हजार विटनस आहाय. जेजू मिलाग्री कोता, अजाप कोता, जेजू हुरसार मारलो. आजरांनी लोक जेजू हुरसार मारता आसतना देखून हे हूंय तो घोली वचोन नाजाल्यार हूंय हित वचोन दोंगरार वचोन तो लिपोवन नाच जालो ना, वा तेका तेणें एकल्यानू कांय केलो ना. सोबे माजार केलें जेजून. आजराच्या लोकां मुखार तोरूय पूण फोटकिरो लोक म्हणटा, जेजू देवाचो पूत न्ही, हूंय बरयलो आहा. जेजू जीत मारलो ना, जेजू स्वर्गार गेलो ना, जेजू मेलो ना, हें केलो ना, तें केलो ना मो सगलो लोक फोट माताय चोयो. आनीक तेंगेल्या पांयाचे तेच कुराडे माताय. जोरी तर तुमचे कोण तोंडाक लागलो जाल्यार तेंका चान्स आहा साल्वा जावपा. ना तूं आपल्यागले ते फोटयांचे फोटयो उलोवन तर मेले जाल्यार ते इफेर ना. तें हांवें तुमकां सांगपा न्ही. तुमकां कोणूय मेळ्ळें जाल्यार तेका साल्वार करपाचो तुमी ट्राय कराय. सांगाय तेका. तूं मात ती फोट, आसोल फोट. हिंगा आजराचे हजार विटनसांनी बरयलो आहा बायबलाचेर. जेजू देव, जेजू देवागेलो पूत, जेजू सांती त्रिनादीचो एक जोण. आनी जेजून तुका रचिला तें आनी आहा. जो मनीस पळय फोट मारता तेच मनशा जेजून रचिला. जेजू पळय ना म्हणटा, जेजू पळय मानना, जेजू देव न्ही म्हणटा, तेका जेजून रचिला. जेनसिसा वचोन चोयाय. नाव लेट अस मेक मॅन. स्वर्गीच्या बाबान जेजू म्हणलें, पवित्र आत्म्या म्हणलें, नाव लेट अस मेक मॅन. तिगांनी मेळोन मनशा केला. ना जाल्यार पवित्र आत्मो मनशा भितर कितको येतलो. आतां मोकोडोचो HP लॅपटॉप आहा. HP एनवी, HP स्पेक्टर म्हणटाय तो. तितून म्हज्यान एप्पलाचें सॉफ्टवेअर घालूं जायना. तेका लागपाचें ना तें. एप्पल मॅकबुकाकू तेंगे सेम दुसरें सॉफ्टवेअर iOS म्हणटाय तें. आनी हेजें विंडोज मुगेल्याचें HPचें. तोरी म्हाका तर पवित्र आत्म्यान रचिलो ना जाल्यार म्हजे भितर पवित्र आत्मा येतो कितकोनू. तो म्हाका लागपा ना. तोरी सांतीस त्रिनादाचो एक देव, पवित्र आत्मो, जेजू क्रिस्त आनीक देव बाप हेणी तिगांनी मेळोन मनशा रचिल्या हाच्या वयर. नाव लेट अस मेक मॅन. हें दाखोवया तेका. तुकाय जेजून रचिला आनी तूं म्हूण जेजू देव न्ही हुंच कितको म्हूट तूं. तर आज हिंगा बंद करया. फाल्यां कंटिन्यू करचें. थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. आतां रोजार करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. जॅकलीन आनीक ताजे फॅमिलीक, मारियो आनीक ताजे फॅमिलीक, तेओदोमिरा रोशा आनीक तिचे फॅमिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फॅमिलीक, कॉलेत आनीक ताजे फॅमिलीक, जॉन्सी आनीक ताजे फॅमिलीक, सुकोर आनीक ताजे फॅमिलीक, जॅसी आनीक ताजे फॅमिलीक, हेनरी आनीक ताजे फॅमिलीक, पियादा दिवाज आनी तिचे फॅमिलीक, मोऱ्याण आनीक तिचे फॅमिलीक, जिपोट आनीक ताजे फॅमिलीक, क्रिस आनीक ताजे फॅमिलीक, जोकी आनीक ताजे फॅमिलीक. सगल्यांक तूं बऱ्या देण्यांनी भर. सगल्यांची चिन्नां शांती पावय. अजापा मिलाग्रो कोर तांच्या जिवितान. ताणें त्यो पळोवन तूं देव पदवेदार म्हणून तुजेर ताणें बावाड दवरून ती आपलें जिवीत पवित्र करता तशें तांकां कर. तांची थोडीं दुयेंसां, थोडीं जोर भिंडां, अल्सर, किडनी फेलियर, लंग्स फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, हार्ट अटॅक, मेंदीचें, हार्टीचें, हेजें हाडाचें, मासलाचें, सगलीं दुयेंसां तांची तूं बरीं कर. आनीक तूं पदवेदार देव म्हणून तांकां दाखोवन दी. आनीक जो लोक काम करता तांचीं कामां तूं वाडय आनीक चडय तांचे पागार तसो पोस्ट. आनीक जीं कोण वांगडी घरांतलीं कोण काम सोदतात तांकां तांच्या परस दोबरादान
काम तांकां दी, ती चिंताय ताच्या परस पगाराचें, आनी बरे कंपनीन तांकां काम दी. तशेंच सगल्यांक कोवीड पिडेंतली पयस दवर. वयता येताना तांकां बरे भाशेन सांबाळ, तुजे आंज बडवे धाडून तांकां तूं एक्सिडेंट जावन मरपाचें तांकां तूं निवार, आनीक तांकां आनीक एक चान्स दी पवित्र जावपाक. तांचें सगळें पळय वायट कितें आहा तें तांचे वयलें तूं पयस काड, तांकां पवित्र जावपाक तूं आदार दी, तुजी कृपा तांचेर दवर. ही सगळी मागणी हांव तुका करतां सुर्गीच्या बापा, तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. जो मनीस यूट्यूब लायव्हाचेर आहा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगळ्यांक बरे भाशेन राख, कोवीड पिडेंतली तांकां पयस दवर, आनीक तांचो घोराबो तूं देण्यांनी भर. वायट पळय तांच्या गोऱ्याब्याचेर कितें आहा, तेंच्या पुर्वजांनी कितें केलोलें तें तूं पुसून उडय. आनीक जेजू तें सगळ्यांक खुर्सार खिडायलें तांच्या जिवितांतलें वायट म्हणून तूं तांकां दाखोवन दी, आनीक तांच्या जिवितांत अजापां मिलाग्रो कर. तांणी त्यो पळोवन तीं पवित्र जावपाक पावूंक तूं तांकां कृपा दी, आनीक तांचीं कामां प्रमोशन दी तांकां तांच्या कामार, आनी पोस्टाचो वाडय. सगळ्या तांच्या घोराब्याक सगळ्या मेंबरांचेर आशिर्वाद घाल, आनी तांचो घोराबो आख्खोच तूं पवित्र जावपाक तुजी कृपा तूं तांचेर दवर. ही सगळी मागणी हांव करतां सुर्गीच्या बापा, तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. थँक्यू.